सर आज तुमची मीटिंग आशिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंटाची वेरियस आमदारूय आशिल्ले तुमच्या ऑफिसाचे आमदार आशिल्ले गोंय राज्यात आमी कितें करता ते सगळे मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री घेऊन आम्ही ते रिव्ह्यू करपाचो आशिल्लो आणि आम्ही करता न्ही रिव्ह्यू आम्ही करून दिता न्ही कितें करून जाय तें आणि राव मरे मिटिंगेचेर उलोवनी मरे मीटिंग मेन म्हणजे कितें कितें काही शॉर्टफॉल आसा ते इमिजिएटली कितें आमकां करपाक जाय कित्याक हे सगळे प्रत्येकाक दिसता की प्रत्येक वेगळ्या तरेन आरोग्य सेवा लोकां कडेन पावंक जाय त्याच बरोबर गॅप एनालिसीस आमचें चालू आहा पॅरलली आमकां एक म्हयनोभर लागतलो तेज्या मदीं मुख्यमंत्रीन कांय डायरेक्शन्स दिल्ले आसा आणि कितें कितें प्रत्येक हॉस्पिटलान करपाक जाय सिस्टमॅटिकली हेल्थ डिपार्टमेंटान कितें करपाक जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लोकां पर्यंत आरोग्य सेवा वेगळ्या तरेन कशें पावूंक शकता आयज तुमी पळोवंक गेल्यार की गांवांनी आमकां कितें जाय एम्ब्युलन्स केन्ना केन्ना गांवांना ते आमी सगळे आमी डिसिजन आयज घेतलेले की आमी सगळे एम्ब्युलन्सीस वील मर्ज विथ 108 सो दॅट अकाउंटेबिलिटी इज देर ह्यो सगळे डिसिजन्स एट अप्रोप्रिएट टायम वी वील कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू एट दीस मोमेंट वी हॅव टेकन अ फूल रिव्ह्यू of the 4-5 hospitals that are being constructed and which have to be inaugurated soon, including तुवें हॉस्पिटलाचे कितें कितें एडिशनल कितें करपाक जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज आमी रिव्ह्यू ते एम्ब्युलन्साचे नंबर्स वाडयतले काय कशें कितें वाडोवपाक जाय कारण आमी पळयता खुबशे कडेन हालीं सुद्दां अशे इन्सिडंट जाले की एम्ब्युलन्स एक वर पावूच ना म्हणून आमी एम्ब्युलन्स सर्व्हिस जे हॉस्पिटलान आहा ते सगळे 108 बरोबर मर्ज करतले दॅट वील गिव मोर अकाउंटेबिलिटी अँड सपोज इट इज ऑफ दॅट हॉस्पिटल इट विल नॉट ओनली डू 108 वर्क इट विल बी डेडिकेटेड टू दॅट हॉस्पिटल ते सगळे सिस्टमॅटिकली इट बीन वर्कड आउट एकदा वर्कआउट जाल्यार आमकां बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट नर्सीस आसले पळय ते रेग्युलरायज करपाचे आमी रेग्युलरायजेशन चर्चा जावंक ना आमकां एडिशनल आमी कितें करपाक जाय तेजेर आमची चर्चा जाल्या वाडोवपाची संख्या फिजिओथेरपिस्ट वाडोवपाची टेक्निकल स्टाफ वाडोवपाची संख्या डॉक्टर आनी कन्सल्टंट्स वाडोवपाची संख्या डॉक्टर्स आणि डिप्लो आमी कशें करूं शकता हेजेर पूर्णपणे हेल्थ सिस्टमाचेर आयज चर्चा जाली वाळपय फायर स्टेशन जालें ते सावड्डे पुलाचें काम चालू जालें सर खबर ना म्हाका तुका खबर आसा तूं सावड्डे आसता डीसीपी ऑफिसार गेलो सर आं किरण कांदोळकर एक्स एमएलए हय सारकें तें इल्लीगल आहा कोणी उठोन आयज इल्लीगल करपाक लागल्यार एफआयआर लॉन्च केल्या ऑलरेडी एफआयआर सांगल्या आमी खबर ना म्हाका ते कोण फूड कोर्ट पेंडिंग हा प्रोजेक्ट तो केन्ना जाता पांय काडा रे